माध्यम प्रश्न बेगीन सुटपाची चिन्ह दिसनात। वर्ष 2013 सोपचे पयलीं माध्यम प्रश्न सरकार तडीक लायतलो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान सोमारा प्रुडंटाक उलोवन दाखयलें। हो प्रश्न नोव्हेंबर मेरेन सोडयतले म्हूण पर्रीकारान माध्यम प्रश्नाचेर नेमिल्ले सल्लागार समितीक सांगिल्लें अशें समितीचे कांय वांगडी सांगतात। चौगुले हायर सेकंडरी बंद करपाच्या अर्जाचेर डिसेंबर मेरेन निर्णय घेतले अशेंय पर्रीकारान उलोवन दाखयलां। माध्यम प्रश्न सोडवंक सरकारान शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या फुडारपणाखाला शिक्षणीक सल्लागार समिती नेमिल्ली। त्या समितीच्यो ऑक्टोबरांत सगळ्यो बसका जाल्यो। नोव्हेंबर सोंपमेरेन माध्यम प्रश्नाचेर कितें तो निर्णय घेता अशें उतर पर्रीकारान समितीच्या वांगड्यांक दिल्लें अशें समितीचे वांगडी उलोवन दाखयतात। मात शिक्षण मंत्री पर्रीकार म्हणटा वर्स सोंपच्या पयलीं निर्णय जातलो। हांवें नोव्हेंबर एंड पर्यंत केन्नाच सांगूंक पण हांव इतलेंच सांगता की इन रिजनेबल टायम the exercise is on in reasonable time to be declared 2013 definitely हायर सेकंडरी बंद करपाक चौगुलेन शिक्षण सोसायटीन शिक्षण खात्याक अर्ज घाल्लो। त्या अर्जाचेर शक्यतो 3 म्हयन्या भितर निर्णय घेवपाचो आदेश हायकोर्टान दिल्लो। 3 म्हयन्याचो वेळ सोंपून गेलो, मात शिक्षण खात्यान ताचेर अजून निर्णय घेतिल्लो ना। डिसेंबर मेरेन अर्जाचेर निर्णय जातलो म्हणपाचे पर्रीकार म्हणटा। एज्युकेशन आय एम नॉट द ऑथॉरिटी, डायरेक्टर एज्युकेशन इज द ऑथॉरिटी। पण गव्हर्नमेंट स्टँड किन आसता डायरेक्टर एज्युकेशन इज एन कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी टू डिसायड अबाउट इट। हांव धाडे जाल्यार उलयता फाल्यां बेगीन डिसिजन घेवन, बट आय विल चेक अप वॉट हॅज हॅपन, बट आय विल सी दॅट इट इज सॉर्टेड आउट बिफोर डिसेंबर। डिसेंबर सोंपता म्हणल्यार माध्यम प्रश्न सोडोवपाची भाशा आतां शिक्षण मंत्री करता। फाटले 21 म्हयने सरकारान हो प्रश्न धुकल्ला। आतां लोकसभेची वेंचणूक जाहीर जाल्यार परत वेंचणूक आचारसंहितेत आडकूं येता। सरकाराच्या मनात नेमकें कितें घोळटा तें सध्या तरी कळपाक मार्ग ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी। 6वे आनी 7वेच्या भुरग्यांक येता ते 13 डिसेंबरा सावन टॅबलेट मेळटले। निमणे मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या वाडदिसा निमतान ही येवजण स्कुलांनी चालीक लागतलीशें दिसता। सरकार पोरू टॅबलेट वाचपाचो आशिल्लो, उपरांत जुनांत ताचे उपरांत 15 ऑगस्टाकय सरकाराक टॅबलेट दिवप शक्य जालें ना। मुख्यमंत्री म्हणटा आतां 13 डिसेंबराक दितले। नातलां जानेर सोंपता म्हणल्यार सगळ्यांक सिलेबस लोड केल्ले टॅबलेट मेळटले। स्कुलांनी वायफाय दिवपाचें ताणें उलोवन दाखयलां। 13 डिसेंबर 6वे आनी 7वेच्या विद्यार्थ्यांक टॅबलेट दिवपाक निमाणो मुख्यमंत्र्यांक आपल्या वाडदिसाचो मुहूर्त मेळ्ळा। टॅबलेटा बरोबर तांकां लेदर कवर, मेमरी कार्ड आनी कीपॅड दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। टॅब नोटबुक इज नाव अंडर क्लोजर प्लस त्यामुळे कितें जातलें परत फुडल्या वर्सा 2 वर्सांनी आमकां टॅबाचेर वचचें पण दे आर टॉप 5 कंपनी। 6वेच्या 7वे म्हणजे पोरू जेंच्यांनी पळय रजिस्टर केला त्या भुरग्याक 13 डिसेंबर पासून आमचो प्रयत्न की क्रिसमस पर्यंत मॅक्सिमम सोंपोवपाचें, पण समजा जालें जाल्यार सोडून जाल्यार जानेवारीच्या 2nd वीक पर्यंत वचत, एक म्हयनोभर कारण ते क्वॉन्टिटी खूब आहा, 47,000 कीबोर्ड, लेदर जॅकेट आनी एक्स्ट्रा कार्ड आहा। स्कुलांनी वायफाय बसोवपाचो उपक्रम हातांत घेतला। टॅबलेटीक भुरग्यांक सिलेबस लोड करून दितले आनी राज्यांतल्या बऱ्या शिक्षकांची त्या विशयाचेर शिकयतनाची व्हिडिओ रिकॉर्डिंग भुरग्यांक लोड करून दिवपाचो विचार शिक्षण खातें करता। आयटीन ऑलरेडी ब्रॉडबँडिंग स्कुला पर्यंत येल्लें आहा, ताजें आतां एक्टिवेशन करपाचें, थंय वायफाय सिस्टीम बसोवपाची, हें सगळें काम आसा बॅलन्स that we'll do after we give the test. We can select, for example, for every subject, for every class, one teacher amongst in the state, 1 or 2 teachers, who will give lectures afterwards, and those lectures can be recorded and transmitted to the student. So even if your teacher is not so good, you have the opportunity of listening to the other teacher classes. But that will take a slightly longer time. It may take 1 or 2 years to complete. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सोमारा मळा पणजेच्या हेगडेवार हायस्कुलाच्या 4 बालरथांचे उक्तावण केलें। पणजेच्यान सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी। घेऊ एक व्यावसायिक विसो।